देवाचें उतर ह्या नियाळान सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयज आमी पवित्र आत्म्याच्या येण्याची दोबाजीक परब संभ्रमता. जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचे वर्ते गूट संभ्रमल्या उपरांत 50व्या दिसा आमी पवित्र आत्म्याच्या येण्याचो गूट संभ्रमता. आयचे पयल्या वाचपान जुदेवांचे 50व्या दिसाचे परबे समयर कोण परी जमलेल्या शिसांचेर पवित्र आत्मो देंवता आनी तांकां बदलता तें आमकां आयकूंक मेळटा. जेजूच्या मरणा उपरांत शीस सगळे जुदेवांच्या भिरांतेन भरून आसले. जेजून तांकां पवित्र आत्मो भासायलो तें खरें, पूण शिसांची काळजां सामकी भिरांतेन बुडून आसली. धर्मदूताच्या इतिहासांत आमकां पवित्र आत्म्याच्या येण्याची खबर आयकूंक मेळटा. अवचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. आवाजान आख्खें घर भरलें आनी उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फांटल्यो आनी तांचेर एक एकल्याचेर बसल्यो. ती सगळी पवित्र आत्म्यान भरली आनी त्या उपरांत काळजीदारपणान सोम्याक परगटूंक लागली. भिरांतेन भरलेली काळजां पवित्र आत्म्याच्या बळान देवाचें उतर परगटूंक मेकळी जाली. ती उलयतात ते वेगवेगळ्या मनशांक तांच्या भाशेंतल्यान कळूंक येतालें. जरी आदल्या करारांत बाबेलाचो गोपूर टावर ऑफ बेबल बांदप्या मदें भाशांचो घुसपट जालो, तर आतां पवित्र आत्म्या उदेशी कितलेच लोकांचे भाशांचो एकवट जालो आनी शीस उलयताले ते ती समजूंक पावली. खरें म्हणल्यार आयज पवित्र सभेचो जल्माचो दीस. पवित्र आत्म्याच्या येण्या वरवीं पवित्र सभा जल्माक येता व सुरू जाता. पवित्र आत्मो एक मन, एक काळीज रचून हाडटा. सगळो वेगळाचार आनी द्वेष नपयत करता आनी देवा उतराक मनशाची काळजां उक्ती करता. आयची दोबाजीक परबे वरवीं पवित्र सभा पास्काचो काळ संपयता, पूण दर आयतारा सोम्याचे पुनर्जीवनपणान संभ्रमता आनी सोम्या आमच्या सांगाता आसा म्हूण संतोसतात. तेच परी आयज आमी मायाचो म्हयनो संपयता. कोविड-19 हे पिडेची सावली हो म्हयनोभर पडून उरली, तरी पूण सायबीण मायेक फुडें घालून तेर्स रोजार मागणे करून आमी देवाची काकलूत मागली. पवित्र आत्मो आमची काळजां घट करूं. मागुया. मोगाळ बापा, तुझे उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करून म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हज्या बाराबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.